संत बेजारायांची आराधना वंदन करू संत बेजारायांची समर्पित भुरग्या मेळाक आमच्या आराधनानी वंदन करू भुरग्या मेळाक आमच्या समर्पित हालेलुया हाजीर आसाय तुझ्या शिसांक उंडो मोडटा आसतना तुजी वळख तुवें दिली उंडो मोडटा आसतना तुका तांणी पारकिलो आनी तांणी येवन म्हळें आमी सोम्याक देखलो जेजू उंड्या रुपी तूं आमचे मदें आसाय आनी तुका पळयत आसतना तुजी वळख आमकां मेळटा तूंच तो 2000 वर्सां आदी मनीस जावन म्हजे बरी आमचे बरी रक्ता मासोसो जावन कुडीन बरोवन तूं ह्या संवसारी आयिल्लोय देवांचो देव तरी रायांचो राय तरी त्या समाज संपना लब्धून रावन आसतना मनशाचें रूप घेवन गुलामाचें रूप घेवन ह्या संवसारी आयिल्लोय गलिलेयांत समारियांत जुदेयांत जेरुजालेमांत तूं भोवलय तुवें शिकयलय तुजी शिकवण आयकूंक तुजें उतर आयकूंक तुजें थावन सकत जोडूंक गठाय जोडूंक तुका आपडूंक तुजें थावन गूण जावंक हजारांनी लोक तुजे फाटल्यान आयिल्लो मोगाळा जेजू आज ह्याच भावार्थान बरोवशान आमी सकट तुजे मुखार आसा जेजू आमकांय तुजो अनुभव जाय तुका आपडोवंक जाय
तुझ्या वस्त्राची देग आमकां आपणोवंक मेळ्ळ्या पुरो, तुजी सावळी आमच्या आंगार पडल्या पुरो. म्हणल्यार भावार्थान आज जेजू तुजे मुखार आमी आसा. तर आज ह्या पवित्र थळार तुजो अनुभव तूं आमकां दी, तुजें बेसांव तूं आमकां दी, तुजें हाजीरपण बगूंक तूं आमकां फावो कर. देखून बसया आनी मौनपणी जेजू लागीं आमी उलोवया. आमचे मुखार उंड्या रुपी खरोच हाजीर आसच्या जेजूक आज आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवया. कोण जेजू लागीं येता ताका शांती समाधान मेळटा. येया म्हजे लागीं सुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हूण आमच्या सुम्यान सांगलां. मोगाळा जेजू, हांगासर आमी आसची सक्कडी एका ना एका रितीन जिणेंत घुसोन आसा. आमकां हर एकल्या आमच्या जिणेंत कुरीस आसा, आमच्या जिणेंत जडाय आसा, आमच्या जिणेंत वजन आसा, आमच्या जिणेंत खंत बेजाराय आसा, आमच्या जिणेंत दूख आसा, दुखां आसात. आमी रडता, आमी रुदान करता. मोगाळा जेजू, तुवें आमकां साबार पोवटी आमच्या कश्टांतलें बचाव केलां, आमकां राखलाय, सांबाळलाय, आमकां हात दिवन वयर उखल्लाय तुवें. आज परत आमच्या जिणेंतले कश्ट, आमची खंत बेजाराय तुका उसान सांगता. हांव तुजे लागीं आमी आयल्या. भावनो भयणीनो, खंयच्या उद्देशान तुमी हांगासर आयल्या. आज जेजू लागीं आमी उलोवया, मागया, ताका उसान सांगया. तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुजे लागीं आयल्या. ओय सोम्या, तुजे लागीं आमी आयल्या. येसोम्या, आमचे कश्ट, आमची खंत बेजाराय, आमचें जिवीत घेवन तुजे लागीं आयल्या. तुजे लागीं आयल्या. आमचें जिवीत तूं घाण घे सोम्या. येसोम्या, मडकर जिवीत, बुडखोर जिवीत, दुखांनी भरलेलें जिवीत तुका समर्पित हांव. तुजे लागीं आयल्या. पातका वरवीं, वायटा वरवीं, संवसाराच्या वडणे वरवीं, म्हज्या सातारवणा वरवीं जबारपोटी तें जडायेचें जालां. जिवीत तुगे सोम्या. तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुजे लागीं आयल्या येसोम्या. महिमानी स्तुती तुका जावं सदा. महिमानी स्तुती तुका जावं सदा. तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुजे लागीं आयल्या
예수며 कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दे कृपे सागोरा दर्शन दे कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दे कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दे कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दे तुझे लगे आया येसु म्या तुझे लगे आया येसु म्या महिमानी स्तुति तुका जाऊं सदा महिमानी स्तुति तुका जाऊं सदा तुझे लगे आया येसु म्या राया स्वर्गींच्या दर्शन दी राया स्वर्गींच्या दर्शन दी बाबा सर्गीच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दे राया स्वर्गींच्या दर्शन दी राया सर्गीच्या दर्शन दे राया स्वर्गींच्या दर्शन दी राया सर्गीच्या दर्शन दे तुझे लगे आया येसु म्या तुझे लगे आया येसु म्या महिमानी स्तुति तुका जाऊं सदा महिमानी स्तुति तुका जाऊं सदा तुझे लगे आया येसु म्या 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 कोण जेजू लागीं येता ताका ताचें उणें पोवन उठोवन दिसता आमचें पातक मोगाच्यान आमकां जेजू तान पयस व्हरता पातकाच्यो ओडण्यो देवा तावन आमकां पयस व्हरता दावीद देवाचो अभिशिक्त राय विंचलोलो देवान ताच्या मुखांत व्हड व्हड कामां इस्रायल लोकां पासत केली जाल्यार तोच दावीद पातकाच्या ओडणेक शिरकोलो सैतानाच्या पासाक शिरकोलो आनी ब्रदवराच्या पथकान पडलो पूण देव नातान प्रवादे मुखांत्र ताचें जिवीत बदलूंक ताका आपोवणें दिता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू आज आमकां ताचे लागीं आपयता पूण ताचे तावन आमकां पयस व्हरचें
आसा तें एक मात्र आमचें पातक पतकी सैब आमचें वायट आमचें खोटेपण पातका वरवीं आमी देवातान पयस वचून सैतानाची भुरगीं जाता आज तर आमी फाटी जेजूची देवाची बापाची मोगाची भुरगीं जावंक जाय जेजू तुजे लागीं आमी आयले हांव म्हणून आमी भावार्थान गायले आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत हांवन आमी उसारले त्याच जेजूक आमी आतां सांगया जेजू आमच्या पातकांचें बक्षांनी तूं आमकां दी एक नवें काळीज नितळ काळीज तूं आमचें तें रस म्हणून दिनपणी सुम्याची काकुळत ह्या सक्रामेता मुखार आमी मागया किर्तन 51 दाविदान आपलें पाताक वळखून सर्वेस्परा लागीं रोडोवन रुदान कर म्हणलेलें काकुळत म्हजी कर देवा तुज्या थीर मोगान तुमी जाप गायनान म्हणची काकुळत म्हजी कर ये देवा सांगात आपल्या काकुळतीचो तूं सागो अपराध मुझे दूर काढणी तळमाका कर इमा प्रासड धोवो कर म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजें पातक आसा सदांच म्हजे मुखार काकुळत म्हजी कर ये देवा काकुळतीचो तूं सागो अपराध मुझे धुवन काढणी तळमाका कर इमा प्रासड धोवो कर तुजे विरोध तुजे एकल्याचेच विरोध हांवें पाताक केले जें तुजे दिश्टीन वायट तें हांवें केलें देखून तूं न्याय निर्णय करताय तेन्ना नितिवंत फर्माण दिताय तेन्ना सुखी विन काकुळत म्हजी कर ये देवा काकुळतीचो तूं सागो अपराध मुझे धुवन काढणी तळमाका कर इमा प्रासड धोवो कर पळय हांव गुन्यांवान जल्मलो पातकान म्हजी आवय म्हाका गरबी सांबावली पळय काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानवता म्हज्या अंतस्करणांत तुजी जणवाय म्हाका शिकयताय काकुळत म्हजी कर ये देवा काकुळतीचो तूं सागो अपराध मुझे धुवन काढणी तळमाका कर इमा प्रासड धोवो कर विसोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो दूद तूं म्हाका आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलो काकुळत म्हजी कर ये देवा काकुळतीचो तूं सागो अपराध मुझे धुवन काढणी तळमाका कर इमा प्रासड धोवो कर संतोषाचो आनी उल्हासाचो नाद म्हाका आयकोंक दी आनी तुवें पूड केल्लीं हाडां नासतलीं म्हज्या पातका मुखार तुज्या मुखार मोडली पळय सगळे म्हजे अपराध पुसून काड काकुळत म्हजी कर ये देवा काकुळतीचो तूं सागो अपराध मुझे धुवन काढणी तळमाका कर इमा प्रासड धोवो कर एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी देवा एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कोटचो काडी नाका काकुळत म्हजी कर ये देवा
काकुळतेचो तूं सागो अपराध मुजेतून काढ नितळ म्हाका कर इमा प्रासड दोगो कर मरणांतलो म्हाका निवारो देवा म्हज्या तारोका आनी म्हजी जीब तुजी नीत गाजयतली उगड म्हजें मोण तूं सर्वेस्परा आनी हांव तुजी स्तुती करतलो काकुळत म्हजी कर ये देवा काकुळतेचो तूं सागोर अपराध मुजेतून काढ नितळ म्हाका कर इमा प्रासड दोगो कर दुखेस्तोत मनसू देवाक मानवता तें बलिदान दुखेस्त आनी कलत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय काकुळत म्हजी कर ये देवा काकुळतेचो तूं सागोर अपराध मुजेतून काढ नितळ म्हाका कर इमा प्रासड दोगो कर इमा प्रासड दोगो कर मोगाचो न्हू जेजून आमच्या जिणेंत साबार उपकार केल्यात आमच्या जिणेंत बेसांवां वयर बेसांवां घाल्यान केदाळ आमच्या जिणेंत कश्ट येता तेवळ आमकां कळटा देवान आमच्या जिणेंत आमी चिंतिनातले तवळ आमी विसारिनातले तवळ आमी आशेवंक नातले तवळ आमच्या जिणेंत कितलीं बेसांवां कुरपां देणी वतल्यान म्हणून त्याच जेजू मुखार आमी आसावन देखून आमच्या काळजांतले अर्गां उले त्याच जेजूक आमी ह्या वेळा भेटोवन दिवया आमची पातकां मुगसूं आमकां स्वागत करचो आमचो स्विकार करचो जेजू आमकां विशेश रितीन हर एका वेळा कृपे देण्यानी बघता तुमची जाप अर्गां तुका सुमयान जेजू म्हाका जिवीत दिल्ल्याक म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्याक म्हाका कृपे देण्यानी भरुल्ल्याक म्हाका भावार्थ दिल्ल्याक तुज्या जिवनपणाचो अनुभव दिल्ल्याक पवित्र आत्म्याचें देणें दिल्ल्याक विविध सक्रामेकां मुखांत्र तुजी कृपा दिल्ल्याक पवित्र सभेचो संदो केल्ल्याक तुजें उतर म्हाका दिल्ल्याक तुज्या उतराची समजणी दिल्ल्याक एवकरिस्ताचें देणें तुवें दिल्ल्याक एवकरिस्तान तुका आराधन करचें भाग दिल्ल्याक पवित्र सभेचे संदे केल्ल्याक देवाचे उतराची समजणी आनी जाणवाय दिल्ल्याक वाट चुकले तवळ वायटान पडले तवळ म्हाका हात दिवन सांबाळल्या खातीर कुटुंबाचे संदे म्हाका दिल्ल्या खातीर म्हाका चनो आमचे सकड अर्गां उले आमी मुखार व्हरतले हांव ह्या वेळार त्याच सुमयाक अर्गां दिवन आमी एक गीत गावया अर्गां तुका गुलाब तुका स्तुती तुका वंदन तुका उबे रावया अर्गां तुका गुलाब तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमच्या कुटुंबान मोग करची मनशान दिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू आमी कश्टांत आसता आसतना आमकां आदार दिवच्या मनशांक दिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू बरी भलायकी आमकां दिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू पिडे शिडेन पडले तवळ आस्पत्र्यो वखदां वैज दाक्तर नर्सां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू अवचित मरणांतले राखोवन व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू चिंतिनातले घडये परकी मनशां तावन म्हाका कुमोक दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू परत आमी गावया
स्तुति तुका वंदन तुका वरदान तुका उघडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका रावंक म्हाका बिडार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू घरा भोंवतणी म्हाका जागो इल्ली कृशी करूंक अवकाश दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू दिसपडतो ग्रास दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू पोटाक भूक दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू पिवंक उदक दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू दिसपडतें खाण जेवण दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू रूख झाडां फुलां फळां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू घरांत मोग करची मनशां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू घरांत जानवर आनी हेर मनजातींचो संगात दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू गव्या परत पृथ्वेर साबार देणी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू रूख झाडां फुलां फळां हे वाडोवंक बरी धरण दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू सुर्याचो उजवाड दिवन तातूंत फूल फळां उपजोवंक केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू बरी माती तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू मातयेन बरें उदकाची झर दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू आमी कश्ट काण आमच्या शेता पासून वावट केले तवळ आमकां तुवें आमच्या वावटीचो फळ दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू आधुनीक काळार विविध संपर्क माध्यमां आनी सवलतो दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू परत आमी गावया आमच्या कुटुंबांत वडिलां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू आमकां इश्ट मंत्रां आमच्या गरजेन पावची मनशां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू आमी वाट चुकले तवळ आमकां वाट तितवूंची आनी मोगान फाटी हाडची मनशां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू आमकां धार्मीक मुखेली याजक धार्मीक भयणी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू देवाची उतराची वळख दिवच्याक विविध अवकाश आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू ह्या पूर्ण शेतांत तुजो अनुभव आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू सांजू जेवासा मुखांतर तुजो मोग करूंक आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू आमच्या पात्रोन संता मुखांतर आमच्या जिणेन साबार बेसांवां आनी आमची तेसांवां तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू सांजू देवासा बरी आमच्या जिणेन खरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक तूं आमकां धैर्य दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू सांजू जे मुखान साबारांक तुजे थंयत फाटी येवंक तुवें अवकाश दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू सांगात आमी गावया अर्गां तुका तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका तुका स्तुती तुका वंदन तुका देखून बसया कोणायकी जर अर्गां उले जेजूक व्हडल्यान उसारूंक जाय ह्या वेळा तुमी उसारयेत व्हडल्या थाळ्यान जेजूची स्तुती करा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हणून साबार लोक ताचे लागीं आयिल्लो पूण भोवच थोडे जेजू तुजो उपकार हांव वावडता तुवें केल्ल्या बेसांवांक तुका अर्गां दिता म्हणून आयिल्ले पूण आमी अनुपकारी मनशें जावचें नाका फकत उपकार मागचे ते सावां भेटोवची आनी अशें कर तशें कर जेजू म्हणून रडची मनशां जावचें नाका बगारे दोळू आमच्या जिणेंत मेळिल्ले उपकार आमी उडासा हाडून जेजू अर्गां दिवन संतोशान जियोवची मनशां आमी जावया पण आयकसर व्हडल्यान उलो करूंक जाय व्हडल्या ताळान जेजूची स्तुती करची आनी उपकार बावडचे अर्गां तुका सुमया जेजू
Harga tuka sumyan Jesu. 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 Tuka Hogla tuka Stuti tuka Vandan tuka Harga tuka Hogla tuka Stuti tuka Vandan tuka आमकां मागील उपकार फावो केल्ल्या खातीर Harga tuka sumyan Jesu. आमकां बरें कुटाम फावो केल्ल्या खातीर Harga tuka sumyan Jesu. आयच्या आराधनाक येवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर Harga tuka sumyan Jesu. चोर पिडेशिड्यांचे चोर वायट विघ्नांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर Harga tuka sumyan Jesu. Harga tuka Hogla tuka Stuti tuka Vandan tuka Harga tuka Hogla tuka Stuti tuka Vandan tuka Harga tuka sumyan Jesu. 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 Harga tuka Hogla tuka Stuti tuka Vandan tuka Harga tuka Hogla tuka Stuti tuka Vandan tuka मागणे ऐकताय संतोष लाभताय सुख दुःखांच्या सांगातिताय मागणे ऐकताय संतोष लाभताय सुख दुःखांच्या सांगातिताय अर्गा तुका अगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका अगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळचा सम्या तुका नावाडता सगळ्या गोष्टी तुझा उपकार बयाता अर्गा तुका हगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका सगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका हालेलुया 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 Devace utar aikonku dayaka nubiravya. San Lukas Evangel अध्याय 20 आणि 4. जेजू एम्माउसाचे वाटेर ह्या सन्निवेशाची अखेरची तोडी वाक्या.
उपरांत तांचे संगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलो न पयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेडतालें न्ही. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. देखून बसया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, लुकाचो वांजेल दोग जाण जेजूचे शिश्य जेरुजालेमांत हांव एम्माऊस म्हणल्या पयशिल्ल्या गांवाक 7 मैलां पयस अशा गांवाक निराशेन खंतीन आनी जालें आनी मुक्त जालें. आमी 3 वर्सां ह्या मनशा सांगाता करसून आमची जिणी सगळी व्यर्थ केली. आमी सगळें लॅक घाल्लें पुरा गेलें. ह्या 3 वर्सांनी दुसरें कांय म्हणी केल्लें तर कांय बरें जातें आसलें, कांय रूख लायिल्ले तर इल्लीं फळां जातीं आहलीं, इल्लीं रांदे इकल्लीं तर इल्लें इनकाम येते आहलें, ह्या मासली धरली तर इल्ले पयशे करी येते आहले. ह्या कांय ना तर कुटुंबांत म्हणी रावन इल्लें समाधान जी येते आसल्या म्हणल्यार निराशेच्या भोगणांनी ते पयस गेले. जेरुजालेमांत जेजू खुर्सार मारलो, ताका फोंडान दवरलो आनी हें आमकां नाका, हांगासर रावंकूच नाका. गांव सोडणेचें म्हण आमी म्हणटा तेच भशेन हे गांव सोडून गेल्ले आनी वचून आसले. आनी ह्या वेळार जिवन जेजू तांकां भेटता आनी उलयता. पूण पळया मोगाचें न्हू, मनीस निराशेंत बुडुल्ले तो वळू, डिप्रेशनाक गेल्ले तो वळू, कांय नाका, जिणी नाका, सगळें मुक्त जालें म्हणल्यार रणात्मक नेगेटीव म्हणटा आमी, चिंतपान बुडुल्ले तो वळू. देवूच ताचे लागीं आयल्यारी, जेजूच तांचे सांगता चल्ल्यारी वळख कळना म्हणलें ह्या घडींत आमकां कळटा. 3 वर्सां जेजू सांगता जियेल्ले मनीस, जेजू तांचे सांगता तितली मैलां चलोवन गेलो, उलयलो, हांकां वळख कळोना. तर आमची आनी तुमची गत कितें मोगाचें न्हू. आमच्या जिणेंत साबार फावटी आमकां कश्ट येता, दूख येता, खंत येता, बेजारां येता आनी आमकां कितें भोगता? देव ना, देवान आमकां सोडलां, देवान आमकां सांडलां आनी जायना. हांवें इतले वर्सां प्रयत्न केले, इतलें मागलें, पूण कितें जालें? सगळें व्यर्थ जालें. म्हणून पयस एम्माऊसाक 7 मैलां, 70 मैलां, 700 मैलां पयस वयचें आसा. देवा तावन भावाडटा तावन पयस वयचें आसा. आनी ह्या सगळ्या संदर्भार आमी उडास दवरूंक जाय, जेजू आमचे सांगता चलता. ते एम्माऊसाच्या शिश्यां सांगता चललो, जेजू आमचे सांगता चलता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमचो पात्रो न्हू जुजे वाचताच्या जिणेंत साबार कश्ट आयले. आमी हर एका वर्सा हर एका वेळा हे आयकलेत आसतले. पूण ह्या कश्टा वेळार ताचे सांगता आसल्या जेजूची ताणें वळख धरली आनी देखून तो फाटीं सरोंक ना आनी कितें ताणें करूंक आसलें तो करून गेलो. मोगाचें तुमचें गुमान हांव आत्तां आमी आयकल्ल्या उतरांचेर ओडटा. सगळ्या वाटेचें पैण 7 मैलां कितलीं वरां चल्लीं म्हाका कळीत ना. 1.5 वर म्हणी ह्या सकाळ चल्ल्यार 2 वरां म्हणी जाय पडटी कोण ना. तितलें चलोवन जाल्या उपरांत निमाणें जेजू तांचे सांगाता रावता आनी जेवणार ते आसतना ताणें कितें घेतलो? उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. त्या दाळा तांचे दोळे उक्ते जाले. हे दोळे धांपून चलोवन आसले गी? ना ना ना, दोळे उक्ते करूनच चलोवन आसले, पूण तांचे भावार्थाचे दोळे धांपल्ले. केन्ना जेजून उंडो मोडलो, तांकां कळ्ळें उंडो मोडचो कोणें, उंडो मोडुल्लो कोणें? निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा थोड्या दिसां आदीं आमच्या समयान
दुसरें कोणेंय अशें करूं ना. आमचे संग आतां सभार संग चल्ल्यात आसतले, सभार संग ती सभारांनी शिकयल्यात, पूण उडो म्हटलो एकल्यान मात्र. हें कोणाची आयडेंटिटी? जेजूची. हें स्पेशल केल्लें आमच्या समयान येदोळ संवसारांत कोणेंय करूंक नातलें, एकल्यान मात केल्लें. तें जेजून देखून तांचे दोळे उक्ते जाले आनी ते म्हणूंक लागले, इतलो वेळ आमची काळजां पेटोवन आसलीं पूण दोळे उक्ते जावनात न्ही. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, एवकारिस्ताचें आराधन, एवकारिस्तांतलो जेजू आमचे दोळे उक्ते करता. भावार्थान कुरुडे जाल्ले आमचे दोळे संसाराच्या जडायेमध्ये, पातकाच्या वडणेमध्ये, पातकाच्या जडायेमध्ये दांपुल्ले दोळे, नाका जाल्ली जिणी, तिरस्कार जाल्ली जिणी केदाळा उक्ती जाता. आमी केदाळा उंड्या रुपी अशा जेजू लागीं येता. देखून मोगाच्या न्हू, आमकां कातोलिकांक एवकारिस्त आमच्या भावार्थाची बुन्याद, उगम आनी शिखर. वातिकान दुसरी महासभा पवित्र सभेची व्हडली सभा शिकयता आनी म्हणटा, एवकारिस्ट इज द सोर्स एंड समीट ऑफ क्रिश्चन लायफ. आमच्या भावार्थी जिविताचें उगम आनी शिखर. आनी देखून जेजू लागीं आमी आयिल्ले तवळे एवकारिस्तांत आमकां कितें जाय तें मेळटा. हांवें हेर जाग्यांनी एक दोन फावटी सांगिल्लें आसा, जेजूचें हाजीरपण एवकारिस्तान नीज जावन जेजू रक्ता मासोसो जावन एवकारिस्तांत हाजीर आसा. थोड्यांनी म्हणे आयकलां आसतलें. सभार एवकारिस्ताचीं अजापां संवसारांत घडल्यात आनी तांतली जायतीं विज्ञान प्रकार सायंटिफिकली प्रुवन, विज्ञानान टेस्ट करून प्रूफ दिल्यांतली दोन तुमचे मुखार आज आमी दवरता. कित्याक आमी उंडो म्हणटा आसतना ह्या एवकारिस्तांत जेजूक वळखूंक जाय. विशेश करून ह्या पास्कांच्या काळार, जेजूच्या जिवंतपणाच्या काळार कशें ताणें उंडो म्हणून आपल्या शिसांक आपणाकच ताणें उगडाप केलो. हें घडिल्लें 1200 वर्सां आदीं इटलीच्या लांचियानो म्हणल्या गांवांत. लांचियानोय म्हणटात इंग्लिशान. एड्रियाटीक दर्यो म्हणून आसा युरोपांत, इटलीच्या उत्तर कुशीन. थंयच्या एका दियेसीसीन घडिल्लें 1200 वर्सां आदीं. हांव सुमार 5 वर्सां आदीं ते अजाप जाल्ल्या फिरगजेक पावुल्लो. हांव गेल्ल्या फिरगजेच्या विगारान म्हळें, जेजूच्या जेवणाचे एवकारिस्ताचे अजाप जाल्ली घर सांग लागीं आसा, तुका वचोंक जाय गे. हांवें सांगलें जायत. आनी म्हाका ताणें आपणयलें आनी म्हज्या दोळ्यांनी जेजूचें मांस आनी रगत हांवें त्या इगर्जेन 5 वर्सां आदीं पळयलें. अजाप घडिल्लें 1200 वर्सां आदीं. एका याजकाक ताणें मीस पेटयता आसतना उंडो घेवन ही म्हजी कूड आनी वायन घेवन हें म्हजें रगत म्हणटा आसतना नीज जावन जेजूची कूड आनी रगत जाता गे म्हणलो दुबाव. आनी एक दीस मीस पेटयतना ताणें घेतलो उंडो जेजूचें मांस जावन बदल्लो आनी कालसींतलो वायन जेजूचें रगत जावन बदल्लो. थोडी म्हणूंक पुरो हें सतगी फादर 1200 वर्सां आदीं सायन्स नातिल्लें, विज्ञान नातिल्लें, कशें प्रूव? कांय कोणें कर्ण कांय दवरलांगी आल्तारीर आजून तें पळोवंक आसा तें मेळटा. 1200 वर्सां आदीं जालें. 1971 सिएना युनिवर्सिटीच्या एका विज्ञानीन, ओदुवार्दो म्हणल्या विज्ञानीन देशीच्या बिसायबा कडेन विचारलें, तुमी जेजूचें मांस आनी रगत म्हणटात पळय ताचें एक सॅम्पल म्हाका दिल्यार हांव लॅबांत टेस्ट करून तुमकां ताचो रिपोर्ट दिता. लॅब टेस्ट. आनी हो ओदुवार्दो कार्डियोपॅथॉलॉजिस्ट, काळजा संबंदी तज्ञ, वॉज एन एक्सपर्ट. आनी ह्या मनशान बिसायबान परवानगी दिल्या उपरांत मांसाचो एक टिश्यू सॅम्पल आनी रक्ताचो एक थेंब आपल्या लॅबांत व्हेलो. तो नास्तीक, तो इज एन एथिइस्ट. देवाचेर, जेजूचेर, धर्माचेर भावार्थ नासलोलो मनीस. ताणें टेस्ट करून एक रिपोर्ट दिलो. कितें म्हळें, हो मनीस 2000 वर्सां आदीं जियेल्लो. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुमी दिल्लें सॅम्पल त्या मनशाचो काळजाचो कुडको. कशें सांगूंक शकलो तो? तो काळजा संबंदी तज्ञ. ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ द हार्ट.
हो मनीस उस्वास बांदून वळवळून मेल्लो. कशें सांगूंक शकलो तो? मनीस उस्वास बांदून आठे विटे जावन मरता आसतना काळजाचेर प्रेशर पडटा. हार्ट अटॅक जाता आसतना चड धांवले तवळ, जडायचें उखल्ले तवळ, मेटां सोडले तवळ आमच्या काळजाचेर भर पडटा आनी आमच्या काळजाचे टिश्यू मसल्स वर्न आवट जाता. आनी जेजू कितलें वरां उमकडलो आनी हो म्हणटा तातूंत दिसून येता ब्लड ग्रूप AB. तो रिपोर्ट ह्या इगर्जेन गेल्या अजून आसा, युनिवर्सिटीची सील आनी ह्या विज्ञानीचें सिग्नेचर आसा. मोगाचें न्हू एका नास्तिकान एवकारिस्टचें अजाप घडिल्लें, जेजूचें मांस आनी रगत जावन घडिल्लें हें घडीत दिल्लें प्रूफ त्या इगर्जेंत आसा आनी हांवें पळयल्लें. आनी हें घडिल्लें घडीत 1996 इस्वेंत अर्जेंटिनाच्या ब्युनस आयरीस म्हणल्या गांवांत एका आयतारा मीस जाल्या उपरांत एका स्त्रियेन म्हळें कोणेंगी एकलो कुमगार कोनसेक्रार केल्लो, फाटल्यान वातीच्या स्टँडार सोडुल्लो. थोडीं कुमगार अशें काणयतात आनी सेवीन आसतना व्हरतात आनी थोडे फावटी वायट संगतींक वापरतात, हें तुमकां कळीत आसूंक पुरो. पूण ह्या व्यक्तीन तो कुमगार फाटल्यान वातीच्या स्टँडान सोडलो आनी तो आनी पाद्र्यापा दिल्ले तवळ तो सेवचे बरी नातलो देखून पाद्र्यापान टॅबर्नकला कडेन आसच्या उदकांत तो घालो. हप्त्या मदें तें उदक उडोवया म्हूण तो आयिल्ले तवळ तो कुमगार वड जाल्लो, ल्हान आसलो वड जाल्लो आनी तांबडो जालो. ताणें उडोवना तसोच दवरलो. थोड्या दिसा उपरांत पळयतना तो तसोच वड आनी तांबडो आशिल्लो. ताका उडोवंक मन आयिल्लें ना. ताणें बी साहेबाक फोन केलें. त्या बी साहेबाचें नांव जॉर्ज मारियो बेर्गोलियो. हाची तुमकां वळख आसा? आमचो पाप साहेब आतांचो. ताचें पयलेंचें नांव जॉर्ज मारियो बेर्गोलियो. अर्जेंटिनाच्या ब्युनस आयरीस असो आर्च बिस्प जावन आसो. आमच्या पाप साहेबान तावळ बिस्प जावन आसतना म्हळें सांगा नाका कोणायकी तशेंच आसून. आनी तो थंयच उरलो कुमगार. आनी 3 वर्सां उपरांत 1999 हें सुमार 25 वर्सां आदीं घडिल्लें, अमेरिकाक लॅब टेस्टाक धाडलो आनी लॅबांत दोगां विज्ञानीनी टेस्ट करून रिपोर्ट धाडलो. तांणी म्हळें हो मनीस 2000 वर्सां आदीं जियेल्लो. प्रेज जालो. तुमकां सॅम्पल खंय मेळ्ळें म्हणून विज्ञानीचे सवाल पाटी. कित्याक म्हळ्यार आमकां ह्या लॅबांत गेले त्या वर्साचे हांव तुमचेर दवरूंक जायना, पाड जातात स्पेसिमेन. आनी तुमी 2000 वर्सां आदलें आमकां टेस्ट करूंक दिलां. खंय मेळ्ळें म्हणून बी साहेबाक, आमच्या पाप साहेबाक आनी त्या पाद्र्या मात कळिताल. हो मनीस उस्वास बांदून मेल्लो, वळवळून मेल्लो. हार्ट टिश्यू तुमी दिल्ले आनी ब्लड ग्रूप AB. म्हाका न्हू दोनी अजापांचो विवर सायंटिफीक प्रूफ इंटरनेटार आसा, तुमी फाटीं वचून पळोवेत. कित्याक मोगाचें हांवें सांगलें? हांवें वाचलें आयचें वाचप कितें आमकां सांगता? उंडो मरता आसतना शिसांनी जेजूची वळख धरली आनी उपरांत त्याच शिसांक जेजून म्हळें वसा सगळ्या संवसारार शुभ वार्ता परगट करा. आतां तुमी म्हाका पळयलें आनी आतां तुमी म्हाका हेरांक दाखोवंक जाय कशें उंड्या रुपी, एवकारिस्ता रुपी. देखून मोगाचें आमकां कातोलिकां, आमकां क्रिस्तांवांक एवकारिस्त इतलो व्हडलो मिस्टर, आमच्या जिणेचो गूट, आमच्या भावार्थाची बुन्याद. आमी जेजूक रूप नीज पळयता. आमकां आनीक सायंटिफीक प्रुफाची गरज ना. कित्याक जेजू निमाण्या ब्रेस्तार कितें म्हळें? घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड, फूल स्टॉप. घेयात आनी पियेयात हें म्हजें रगत. आनी असल्या उंचल्या उतरांनी आमी ताचेर भावार्थ दवरच्याक ताणें आमकां आपयलां. सांजुजे वास कित्या खातीर आपलो गांव सोडून, आपलें कुटुंब सोडून, आपली भास आनी आमचें घराणें सोडून आयलो, आमच्या गांवाक आयलो, श्रीलंका गेलो, जायतो मिसांव गांव केलो. ताणें कितेंगी पळयलें आनी तें पळयल्लें तो सांगूंक भायर गेलो. ताणें कोणाक पळयलें? एवकारिस्तांतल्या जेजूक ताणें पळयलें. एम्माउसाच्या वाटेर शिसांनी पळयलें बरी, जेजूक ताणें पळयलें आनी म्हणालो कितें हांवें पळयलां तें हांवें हेरांक सांगूंक जाय. देखून तो भायर सरलो. भावानो आनी भयणीनो, तुमी जेजूक पळयला गी वय आमी ताका पळयते आसा. परत मिसा वेळार आमी ताका सेवतेले तर आमचें काम कितें? त्याच जेजूक आमी पळयल्ल्याक
घेतिल्ल्याक आमच्या जिणेंत आसच्या जेजूक हेरांक सांगचें. जेजू आज आमकां म्हणटा वसा, तुमी वसा आनी म्हाकाच हेरांक दाखया. हें जावन आसा आमच्या हर एकल्याचें मिसांव. याजक जावन म्हाका हांगासर आसच्या पाद्र्यापांक जेजूक मिसा वेळार उंडो आसुल्लो, जेजूची कूड जावन वायन आसुल्लो, जेजूचें रगत जावन बदलून लोकांक दिवं. आनी तुमी लायक आनी त्याच जेजूक पळयल्लो देखुल्लो तुमच्या कुटुंबान, तुमच्या कामाच्या, तुमच्या भुरग्यां बाळांक, तुमच्या वाड्यान, तुमच्या समाजान खंय आसा थंय ताची वळख जिणे मुखांत दिवंक आमकां सक्कटांक आपोवणें आसा. देखून मोगाच्यान आमी सक्कड ह्या वेळार दिमी घालया. सक्कड आमी दिमी घालया. त्याच जेजूक आज आमी घेवन वचोंक आसा, ताच्या मिसांव आमी घेवन वचोंक आसा. ताची असो त्याच जेजूचो अनभोग, ताचो उलो आमकां सोम्यान दिल्लो. वसा प्रजांचे शीस करा. ह्या उल्याक आमी पाळो दितले. हांव जेजू आमच्या पात्रुना बरी तुज्या मिसांव आमी करतले. हांव संवसार सरा पर्यंत तुजी बरी खबर, तुजे उतर, तुजी जिणी, तुजी वळख, तुवें मेटयल्लो युकारिस्त ह्या संवसारांत उरोंक जाय म्हणून आमी वाचतले. हांव म्हणून त्याच जेजूक आमी आमची जिणी समर्पण वसा प्रजांचे शिस्करा गीत गावया. वसा प्रजांचे शिस्करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या संगता आता आनी सदा. वसा प्रजांचे शिस्करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या संगता आता आनी सदा. मोगाळा जेजू आज हे घडये ह्या पवित्रार आमचे सक्कटांचेर तुजें मेसांव घाल. 2000 वर्सां आदीं थकल्ल्या, घायल्ल्या, निराशी जाल्ल्या शिसांक तुवें तुकाच दाखोवन तांकां उर्बेन बेसांवांनी कुरपेन भरले. आज तेंच बेसांव हांगासर दिंबेर तुजे मुखार आसच्या मातसो मेस्तांचें तुजें घाल. तुजे भावाट दोन विश्वास दोन आयिल्ल्यांचेर तुज्या साकरा सांजुजे वास बापाच्या विनतेन ह्या पुंथळार भेट दिवच्या, हाजीर जावच्या, मागणें करच्या, तुका सोदून येवच्या लोकांचेर सक्कटांचेर तुजें निरंतर बेसांव घाल. आमच्या जिणेंत तुजो अनभोग जोडूंक, आमच्या कश्टा वेळा दुखा वेळा तुजें हाजीरपण बगूंक, निराशी जायनासतना, खंतीन बरं नासतना संतोशान जियोंक आनी विशेश करून तुजी वळख आमच्या कुटुंबांत आनी हेरांक दिवंक तो आमकां आज बेसांवांनी बरें. Sacramenta Gloria Orvilla Roca Botla Gloria Adaya Salve Salve
विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. संतोषान उल्हासान बिनवाशी काळजा बलिदान पेटोवन गोपाल मंदिरान जमल्या. भक्ती मनान कळत्या काळजान कुटना स्पिरिता. गायता तुजी सदां संतोषान गायता. उतर तुजे आयकूंक आशेता. जीविती मन परता. संतोषान उल्हासान बिनवाशी काळजा बलिदान पेटोवन बापा मंदिरान जमल्या. भक्ती मनान कळत्या काळजान कुटना स्पिरिता. महिमा तुजी सदां संतोषान गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सोवे असो. क्रिस्ताते मगाळ भाव भयणीनो या पूर्ण तळाक आमी आयल्या विविध इरादे घेवन आराधनांत वेळांत आमी आयकल्लें जावन आसा. एवकारिस वा मिसाचें बलिदानांत जेजू क्रॉस अजाप जाता आनी आमी सर याजाक या अजापाक आमी साक्ष जावन आसा. हवी एक पटी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तो सोमी जेजू क्रिस्त क्रॉस अजाप जाल्लो म्हणलें आमकां भोगता. मात्र न्ही आमी जेन्ना तो जेजूक आमी वांटता आसतना त्या जेजूक वा देवाक आमी वांटता म्हणली बगणां आमचे थंय येतात. देखून आमी समेस याजाक देवाक जेजूक आमी अर्गां दिता आसतना प्रत्येक तरान हो दीस याजाक वोट मेळ्ळो दीस फादर लियो आनी हांव सांगाता भेटयता आसतना आमकां हें देणें दिल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिता. आनी आमच्या जिवितांत सबार जाणें प्रत्येक जावन आमच्या गोवळी बापांनी पयलेंचो गोवळी बाप वो मनादीक लुईस पावल आनी आतां गोवळी बाप मनादीक पिटर पावल साल्डानाचो आमी उडास काडटा आनी सर याजाकांचो उडास काडटा. सबार याजाक आमच्या जिवितांत आयिल्ले सबार याजाक आनी आमच्या जिवितांत तांचो प्रभाव आमच्या जिवितांत घाला. मात्र हरये कडेन गेल्ल्या वेळार हर एका भावा भयणींनी तुमी आमकां सारकी वाट दाखोवन दिल्या. तुमी आमचें जिवीत नंदण केलां कारण तुमचे मागणे मात्र न्ही तुमचे सदांच तो मोग आमचे थंय दाखयल्लो तो मोग जावन आसा. देखून हें बलिदान भेटयता आसतना आमी तुमचे सगळ्यां खातीर मागता. प्रत्येक तरान हांव उडास करता मनादीक बाब लॉरेन्स डिसोजा बेळबाण फिरगजेंत आसतना ते म्हजे विगार जावन आसले हो संवसार सांडून ते गेल्यात. देखून ताका आमी सस्तोचो विशय मागता आसतना सगळ्यांचो आमी उडासकान ह्या बलिदाना वेळार मागता. हें पवित्र एवकारिस्ताचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमी पातकी देखून आमचे पाताक आमी वळखून घेवया.
संगात आमी म्हणया हांव पातकी स पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या विसरून सांगता मना चिंतून तोंडा विसरून वायट आदवण्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओमसा प्राद ओमसा प्राद ओमसा थोडा प्राद ह्या वसत घेवन सदां समका मरे सगळ्या देवदत्ता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनात करात प्रार्थना मागता स पदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन. प्रार्थुया. सवेस्पवा आमच्या बापा सांजुजे वासाक जळीत मागणी आनी दुबळीकायची जिनी जीवन तुज्या पबजे देखी बरेत जिविता मुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी सलोन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल दवरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तावी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जीत आनी वाजवड सरयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. तो तांचे मदलो गामालिएल नांवाचो एक फारिजेव निती सभेंत उठोन उबो रावलो. सोमेस्त लोकांक मांडटा तसलो एक नियम शास्त्री तो. धर्मदूतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. उपरांत सभेघरा लागीं तो असो उलय लागलो. इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो, ह्या मनशांक तुमी कितें करच्यार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. थोड्या काळा आदीं तेयोदास नांवाचो कोण एकलो उठलो तें तुमी जाणात. आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आशिल्लो आनी चड उणें 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले. पूण ताका लागड काडटस ताचे फाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गालिलियागार उठलो. ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडलें. ताकाय जीवशी मारलो आनी ताचे फाटलावदारी बिक्कापाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें: ह्या मनशांतावन अलग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा, कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार तें भोंगोन वेतलें, पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नाश करूंक तुमचे निमती जावचें ना. देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजलेले बरी जायत. गामालिएलान सांगलेल्याक सभेचे सांदे ओपले. तरी पूण तांणी धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जेरबंद मारयलें आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचोंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हणून लेकून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतावन फाटीं परतले. आनी दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचें काम ते करीत रावले.
देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें बिडार. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारो, हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्परस म्हज्या जिविताचो खांबो, हेर कोणाक हांवें खांपोवंक जाय? श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिडार करूंक, सर्वेस्पराचे स्वादीकपण साकोवन ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवच्याक. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें बिडार. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलों, इतलें हांव भरवोसोन आसां. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें बिडार. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोम्या जेसू पवित्र पुस्तक आमकां विवरून सांग, तूं आमचे लागीं उलयतना आमची काळजां पेटाशी कर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, जुओं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू गलिलेयचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनय नांव आसलें. व्हड लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं अचर्या तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार सोडलो आनी आपल्या शिसां सांगात थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दीस लायतना व्हड एक लोकां जमो आपणासरशीं येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खंयच्याक उंडे आमी खंय तावन मला काडचे? फिलिपाक पारखुंच्या खातीर ताणें अशें म्हळें, आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलींच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यारी 200 देनारांचे उंडे पावशे ना. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमांव पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीसच सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सकटांक बसूंक धरणीर तण जायते आसले. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट धादोशी जेवले. तांचे पोट भर जेवण जातच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुराय एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातच 5 जबावड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें हें आश्चर्य पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रावादी वचचो जायचे, हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हण जेजूक कळिल्लेंच तो एकलोच पळून परत दोंगराक गेलो.
देवाचे उतर है मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हांवें आयकल्लो वांजेल आनी वांजेलांत हांव न्हू 3 संगती तुमच्या गुमानाक हांव हाडूंक खुशी व्हरता. पयली गजाल, जेजू न्हू 5,000 जनांच्या किसड लोकांक उंड्या मासलेन वाडलें. जेजू तांकां बिसी उठां दिता. बिसी उठ आमकां सगळ्यांक कळिता न्ही, मिड डे मील. लोक भुकेन आसुल्लो आनी देखून जेजून थंयसर आशिल्ले 5 जवांचे उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन तितल्या लोकांक अजाप करून वांटले. कोणी एकल्यान अशें विवर दिला, जेजून अजाप करूं ना, पूण लोकां कडेन सगळ्यां कडेन तांच्या पोत्यांत आशिल्लें आनी जेजून ह्या भुरग्या कडच्या काणयेताना तांची पोती सगळ्यांची उगडली, तांणी वांटून घेतलें म्हणून. हे हो विवर मानून घेवंक बारीक कश्ट. कित्याक जेजू कांय अजाप करूंक जायना गी. जेजू तितलो अस्कत गी. ह्या देव अजाप करिना गी म्हणलें सवाल आमकां उदेता. म्हाका न्हू आसा तशें आमी देवाचें उतर घेतलें तर जेजू जावन 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी तें अजाप केलें. आनी तवळच्या काळार लोकांक कैतांनी हाडया म्हळ्यार थंयसर आमी कितें रेस्टॉरंट्स म्हणटा, हॉटेल म्हणटा नातले, या बेकरी आतांचे मेरेन नातली आनी फ्रिजां आनी असली वेवस्था नातली. आसल्यार हाडूंक अवकाश नातलो. आनी असल्या संदर्भार त्या गुड्या सुवातेर जेजू तांकां जेवण दिता आनी आपूण कोण म्हणलें दाखयता. दुसरी गजाल मोगाचो न्हू, जेजून तवळ अजाप केल्लें ताच्या उपरांत करूं नागी, ताच्या पयलें करूं नागी. देव आमचे खातीर अजापां करिनागी. सोमा आमी चिंतून पळयलें तर देव हर एका दिसा हर एका घडये अजापां करता. आनी आमकां मेळचें काण देवाच्या अजापांचो फळ. आमच्या प्लेटींत आनी थोड्या वेळान पडचें तें शीत आमी बघूंक पुरो हांगासर रांदलां किचनांत आनी कोणें वॉलंटियरांनी तांदूळ आमी स्पॉन्सर केल्लो तें म्हणूंक पुरो. मोगाचें न्हू पाटी आमी या आनी तें शीत, तें भात, तो तांदूळ, तो गादो, तें उदक, तो ईट, तो पावस कैतावन कशें आनी हातूंत कितले हात आनी कितलीं मनशां मेळ्ळ्यांत म्हणलें चिंतल्यार आमकां अजाप जाता. आमकां प्लेटीन पडटा आसतना कांय व्हडलें बघना, पूण त्या शिता फाटल्यान, त्या खाणा फाटल्यान, हर एका ओरवे फाटल्यान देवान केल्ली अजापां कितलीं ती पळोवंक गेल्यार मनशाचो वावर कांय 5%. 95% कोणें केला? देवान केला. मनीस म्हणूंक पुरो म्हज्या गांवांत, म्हज्या गाद्यान जाल्लें, हांवें पयशे करशिल्ले, हांवें कोसुल्लें, हांवें ईट घाल्लो. भावा भयणी, ती माती कोणाची? तुका एक तेंबो उदक रसूंक जायत गी. उदक रसलेंच म्हणया, तें उदक घाल्लें तर तुका शीत या भात या तांदूळ करूंक जायत गी. मोगाच्यान आमचे वरवीं असाध्य. कोण विज्ञानी म्हणाले खंय देवा तुजे बरी आमी रसूंक शकता, मातयेंत हांव मनीस करूंक शकता म्हणाले खंय. देवान म्हळें जायत तर आमी तसूर करया. विज्ञानीन माती खाण गेली खंय आनी हांव हातून मनीस करता म्हणालो खंय. देव म्हणालें राव राव राव, ती माती म्हजी, तुजीच माती हाड म्हणालो. माती हांवें केल्ली, तुवें केल्ली न्ही. तूं माती येता मनीस रस्ता म्हणटाय, ती माती हांवें, तुजीच माती कर. मोगाचें आमी सक्कड आसक्त. आमचे वरीन कितेंच रसूंक जावना. देखून आमच्या बशेन पडचें तें शीत या ब्रेड या नुस्तें या रांदय या फूल या फळां कितेंय जावं दी रसल्ली देवान. आनी आमचे खातीर देव निरंतर अजाप करता म्हणलें व्हडा सोर्या. देखून भुरग्यांनो विशेश करून हांगासर आसची मम्मीन तें दिताना हें नाका, हें दिताना तें नाका, इतलें जाय तितलें जाय, हेंच जाय तेंच जाय म्हणचें आमी देवाक मान करता रसलेल्या. आमकां अजापां करून वाडच्या देवाक आमी एका नातीन इन्सल्ट करता. तें नाका, देवा तुवें केल्लें बरें ना, म्हाका हेंच जाय तेंच जाय. मोगाचें न्हू आमकां सगळ्यांक देव अजापांनी वाडटा. देखून जेजू म्हणटा उरलेले 12 दालयो तांणी भरून काडले. खाणाचो विबाड, जेवणाचो विबाड, खाणा वरवेचो विबाड आमी करचो न्हय. कित्याक
ते आमी पयशे दिवन घडिल्लें रचल्लें न्ही, तें देवाच्या हातांत हांव आयिल्लें आमी उडा स्तोरया. आनी देखून आमचे लागीं आसा बस म्हणून कोण चिंतून देसवाट करता तो देवाचें अजाप विबाडटा म्हणून उडा स्तोरया. तिसरी गजाल मोगाच्यो न्हू, देव आमकां खाली अजाप करून उंडे मसली खाणा वरवीं मात दिना, तो आमच्या आत्म्याकय खाण दिता. आनी जेजून देखून निमाण्या ब्रेस्तारे दिसा उंड्या मसलेचे अजाप केल्या त्याच जेजून उंडो आनी वायन घेवन म्हळें, ही म्हजी कूड आनी हे म्हजें रगत. आमकां कुडीक खाण दिवचो, आमच्या बुकेक उदक दिवचो, तानेक उदक दिवचो, आमच्या पोटाक दिवचो देव. पोटा सांगात आमच्या आत्म्याक खाण जाय जें म्हणलें जाणा. आनी देखून जेजू उंड्या मसलेचें अजाप करून तो वचोंक ना, ताणें आपल्या कुडी रक्ताचें अजाप करून म्हळें, हांव तुमकां सदांय हेंय दिता, तुमी हेंय खावंक जाय. आनी देखून मोगाच्यान आमी हांगासर आसा. त्याच जेजूक आमी हरियेका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सेवतां. आनी हरियेका मिसा वेळार हें अजाप आमच्या दोळ्या मुखार घडटा. उंडो आसलो जेजूचें मांस आनी वायन आसलो जेजूचें रगत जावन बदलता. आनी आमकां कुडीच्या खाणान पोसचो देव आमचो सोमी आत्मीक खाणांनी पोसता. देखून आज आमी देवाक अर्गां दिवया ह्या 3 संगती खातीर. ताणें 2000 वर्सां आदीं तें अजाप करून आमचे दोळे उगडल्यात आनी आजून तो अजाप करून आमच्या बशेन खंय तावन ना खंय तावन खाण येशें करता. आनी तोच देव आमच्या आत्म्याच्या भलायके खातीर घटाये खातीर आपल्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिता. तर ह्या सर संगती खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. म्हज्या भाव भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दिन मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेयमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा वसनारा सर्व मनशांच्या तारोका आपल्या पबजे खातीर सांजुजे वासान कतकते मोगान भेटयले मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मनवालें. येस शिगोवन आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदवा आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष पवित्र काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजे वासा पासून आमी तुका दिन वासांव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी पवित्र पवित्र जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गीचो आदार दिता.
देखून वडणूक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सदुतां भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या वसना संगाता व्हडा उल्हासां तुजी स्तुती गायता. गळबारांचो सर्वेस सर्तांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तू सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय तू सर्गी तुका जय जय तू सर्गी तुका जय जय. बापा कवसून पवित्र तुसू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समापूनची. तेच पळय जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक खराचे हे रगत पातकाचें वखसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarth so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन जरा, Jesu लोग्यांगे तोलो. Jesu melo, Jesu जीवन जरा, Jesu लोग्यांगे तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी मुक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत आसूं आनी सर्वणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवास जावं. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेसा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या सायकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. जिवंतपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकोळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तां तुज्या परसळीत मुखार म्हूण पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तां ती दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाच्या माये संगाती तिसपती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदूता भगवंत तुजे वास आनी सर कळे तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवी त्याचे जो संगता त्याचे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एक बोडा सपोद्वेद बापा सवंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. जेजूचे हजबोन आमचे मदें आमी वळखून घेवन ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीपणी आमी सांगता म्हणया.
आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझी रात संकायो, तुझी खुशी स्वर्गात जाता, तशी संसारात जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज करे, आणि आमची चुकलेल्या आमची तशी आमची पातकां बगस, आणि आमकां काडण्यात पडून दिवं नाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परास वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागणे आमच्या सोडून देवा जेजू क्रिस्ताचें भुशान अत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतें स पातकांतली सुटय आनी स आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. तुमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजे ताणें वाजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची जेजूची शांती समाधान तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सोय आसूं. माया मग सुगप्त जावन एकामेकां आमी शांती दिव्या. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय जावन आसा देवाची शेळी सुमी जेजू क्रिस्त आमचे थंय सदांच जियोसो. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या दिसा तुझ्या पोवणे पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात दादोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटां जिवची ताण आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजे वासाच्या पजळी शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी कबा परगटूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. सवेस्पो तुमचे सवे आसूं संभ्रमीक आशिर्वादाक जोडूंक आमच्यो तकल्यो आमी बागोवच्यो. सपोद्वेदा देव दयाळायन तुमचे आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां स वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबाटान भवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबा जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ जावं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सपद्वेदा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. सांजुजे वाज बापाच्या जल्मा संदर्भी ह्या पुंथळार येवन आमच्या आनी हांगा हजर जाल्ल्यांच्या गरजां खातीर मागोवंक आयिल्ल्या तुमच्या सर्वांच्या जिवितांत बरेपण सांजुजे वाज बाप आज ताच्या जल्मा दिसा हो संभ्रम आमी आचरण करता आसतना आमकां हर एकल्याक फावो करून दी म्हणून आमी मागता. मोगाचें आयचें भक्तीपण चलोवन वेल्ले जावन आसात. बाप प्रवीण लियो लसरादो रेक्टर मायनर सेमिनरी म्हळ्यार डिग्री शिकचे भुरगे आसात ते कोडयाळ मंकी स्टँड थंयसर तांचें घर आसा आनी ताची जबाबदारी तांकां दिल्या. ह्या भुरग्यांक ह्या सेमिनरिस्तांक डिग्री जाल्ल्यांक तांणी सगळें तांचें शिकप जावन सेमिनरी रिकता पर्यंत तांणी थंयसर पळोवचें आसा. ग्लॅडसम होम म्हणटात आनी ह्या घरचे ते वडील जावन आसात. सांगाताच सांजुजे सेमिनरींत प्राध्यापक जावन वावर दिवन आसात. मोगाळ पाद्र्या बानो तुमी आज दिल्लें मुखेलपण क्रिस्ताच्या सांगातपणांत रावोंक आमकां आदाराचें जाल्या. क्रिस्ताची वळख धरूंक एवकारिस्ताचेर तो नियाळ दिल्लो. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी तें परत परत उडास करून जियोवच्याक आमकां तें आदाराचें जालां. ह्या तुमच्या भक्तीपणाक सर भक्तिकांच्या नांवी बापरांनी तशें हांगासर हजर आसच्या पाद्र्याबांच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. सांगाताच तुमच्या जबाबदारे बरीत मिसावांत सर्व जैत आमी मागता. कुमसाराक संगातपण दिवच्या फारंगी पेट कोवेंताच्या कापुचीन पाद्र्या बानो तांचो सुपेरियर फादर मनोहर तशें बाप नवीन तुमकांय देव बरें करूं. Sanzuze wasapa Oglapani mantuka Kurpa magundi bapa Vignasani napa Lekun बसया. मोगाचें सबार आनी बरोवन घाल्ले इरादे तुमचे इंटेन्शन्स हांगासर आसात आनी हे सगळे जुजेवाजाच्या पांयतळी तुमी दवरले. हांव तें जुजेवाजाच्या पांयतळीच तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव अर्पितां. कित्याक सांगाता मेळोवन मागता आसतना थंयसर बरेंपण घडटा. एक 3 हप्ते आदीं आमी एका ल्हान भुरग्या खातीर मागल्लें.
आनी तेचें शुगर इतलें चड आशिल्लें की ताच्या प्रायेक तें चिंतूंक न्हय जाल्लें पूण मस्त गुळयो मूठभर गुळयो ताका आशिल्ल्यो तुमचे सकपारांचें मागणें ताका पावलें आतां एका गुळयेर तें आसा पूण मुखल्या दिसांनी हें सगळें वचून बरेंपण जातलें कित्याक जुजावाजा लागीं मागल्लें तो हरी एकल्याक फावो करता तर असलें घडीत घडता आसतना म्हजी तुजी पातयणी म्हजो तुजो विश्वास आनी बरो वसो हांव हें बरेंपण जोडटली म्हणली पातयणी आमी धरया आनी त्या पातयणीन बरेंपण आमी जोडया कित्याक थोड्यांनी सांगलें आसा जें कितें हांगासर जाता तें टीव्हीर घाली जाय आनी टीव्हीर घाल्ल्या तक्षणा ताका पब्लिसिटी मेळटा म्हणून न्हय म्हजें चिंतप हांगासर ये जाय ताणें बगी जाय आनी ताणें वचून तें सांगा जाय जेजूक अनुभव केल्लो त्या अपोस्तलांनी जेजूक भेटले ताची वळख केली आनी तेंच पाद्र्याबाना सांगलें उपरांत ताणींच वचून परगट केलें तीच परगटणी ह्या पोण थळार जातली म्हणली म्हजी पातयणी देखून हांगासर कितें घडटा आमी आयकता आनी पळयता तेंच आमी हेर कडेनी सांगून आनी की हें बरेंपण जावचें हें थळ पवित्रपणांत वाडोवन दी म्हणलें आमचें मागणें हांगासर आयिल्लीं अर्गां भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्या खातीर सगळें कुटुंब उपकारी काळजान अर्गां दिता घरचें काम बऱ्या तरान अखेर करूंक पयशांची विविध रितीची कुमक मेळून अखेर केल्ल्याक अर्गां पाटयल्या त्या कुटुंबदारांनी बोरवेलांत बरें उदक मेळ्ळें जाय म्हणून चिंतून मेटां काडिल्लीं बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यात बऱ्या सैरिके खातीर फाटल्या 12 दिसांतून मागून आसलें बरी सैरीक मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात हात दूख आसलो हांगासर आराधना वेळार मागलें गूण जाल्ल्याक अर्गां दिता एकल्याक UKची स्टडी विजा मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिल्यात पुत्तूर थावन नव्या बोरवेलांत बऱ्या उदका खातीर मागल्लें आनी बरें उदक लाभल्या खातीर ती उपकारी काळजान हांगासर तांणी अर्गां पाटयल्यात गर्भकोशांत आशिल्लें फेब्रॉयड वचोंक मागल्लें आनी आतां एक्सरेंत तें नितळ जाल्या म्हूण खबर आयल्या देखून ह्या खातीर अर्गां पाटयल्यात ते सवा एकल्याचें थायरॉयड आनी पांय दूख गूण जावंक मोग करनाशिल्ल्या जोडयाचें काजार जावंक घरा समाधान राज करूंक घराचें काम बऱ्यान जावंक सबारांनी मागलां बरी भलायकी डॅडी मम्मी माय आबाक मेळोवंक कुटुंबदारांनी मागलां एकल्याच्या हाताक बळ मेळोवंक बरें काम मेळोवंक परगांवांत काम मेळच्या खातीर सबारांनी मागलां एकल्याच्या पांयांचो हुलोप उणें जावंक दोळ्याची दूख गूण जावंक दिल्ले रीण वेगी पाटी मेळोवंक PUC एग्जामांत बरें मार्क्स मेळोवंक पापाची पाठदूख उणी जावंक मागलां एकल्यान आयताराचे मिसाक वचूंक घरची मागतात नर्सिंग कामांक कॉल येवन काम मेळोवंक मागलां राग उणो जावन कुटुंबांत माया मोगान जियोवच्या खातीर मागलां जाग्याचें काम जावन बेगीनच विकून वचूंक मागतात आमल पिवणेतान सुटका मेळोवन घरांत समाधान मेळच्याक 6 जाणांनी मागलां ಅಕ್ಕನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣವಾಗಲು ಮನೆಯವರು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಯಿಂತ ಉದಾಕ್ ಮೇಳೋಂಕ್ ಸೈರ್ಯಾಂಚೋ ಜಾಗೋ ಸೇಲ್ ಜಾನ್ ಬರೋ ಜಾಗೋ ತನಕ ಮೇಳ್ಚಾಕ್ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು बऱ्या सैरीके खातीर सबारांनी मागल्ले आसा तांकां बरी सैरीक फावो जावंक घरची मागतात रीण फारीक करूंक तांक कॅन्सर पिडेन वळवळच्या 4 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक मागला बेंगलोराच्या कुटुंबांचे बिझनेस प्रॉब्लम सॉल्व जावच्या खातीर मागला आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या कामांची सांबाळाची विजा मेळोवंक दुबयांत अशें एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक मिसा वावरकरच्या याजका गांठी दूख एलर्जी ताची गूण जावंक भुजाची पांयांच्या गांठीची पेंगटाची हाताची दूख पांयांचो हुलोप गूण जावंक मागतात मुताचे समस्ये सारके जावंक दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक मागला कुटुंबाच्यांनी जाग्या खातीर कोर्ट केस केल्या ती बऱ्यान जावंक जाग्याचे मेळोवंक आशिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक गोरवांच्या आंगाची किरंट नितळ जावंक रागार आशिल्ल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवन मोगान आसोंक दिवंक आसचे पयशे वेगी पाटी दिवंक चेक बाउन्स केस वेगी सॉल्व जावच्या पासत मागतात शुगर BP टेन्शन राग उणो जावंक मागला एक अक्रिस्तांव जोडे बऱ्या कामा खातीर मागता भुरग्याच्या देण्या खातीर कुटुंबांची मागोन आसात सरकारी कामां गरजी घाल्या बरें काम मेळोवंक बरोवंक वेच्या
टिचर्स एलिजिबिलिटी टेस्टांत पास जावंक मागता परमनंट काम मेळच्या खातीर मागला रीण बऱ्या तरान पाटी दिवंक एक भुरगो ताका तकली फटाफट कान दूक वायट संवय येतावन पयस सरून बरो भुरगो जावंक मागता बाळंटेर बऱ्यान जावंक मागला भायल्या गांवची विजा मेळोवंक HIV पिडेस्ताक तुजी पिडा सोसूंक आदार मेळच्याक ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी दोळ्याचे दिश्ट सारकी जावच्याक फिनलँड प्रोसिजर जावच्याक एका कुटुंबांची मागतात आंगार आसली खतां एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक कॅनडा पावुल्ल्यांक बरें काम मेळोवंक जर्मन भास शिकून परिक्षेंत पास जावन बरें काम मेळच्या खातीर मागोन आसा घरांत शांत समाधान आसूंक सबार मागतात ह्या त्या सवां खातीर आनी आमचे कडेन मागोवंक विचारले आमी मागता म्हण बसयल्ल्या समेस्तांक आमी सांगाता घेवया सबार कुटुंबांनी चिंतेनातले समस्ये मुखल्या दिसांनी आमकां जावंक आसचें वोट बऱ्या रितीर जावच्याक बरो सरकार आमकां मेळच्याक बरें मुखेली आमकां लाभच्याक आनी सांगाताच हर एका मनशाक गौरवान जियोवचें तसलें भाग आमच्या समाजांत आमच्या देशांत आमकां मेळच्याक आनी प्रत्येक जाणी आपूण थळाक विविध रितींनी आदार सोंच्या कुमक करच्या आदार दिवच्या जेवणाक जावं पुरो इतर रिती जावं पुरो वावराक हर एकल्याक जुजवाज बाप तांकां आशिर्वादीत करूं हांगासर येदोळ पर्यंत हे पुणथळ सांबाळिल्ल्या सर पाद्र्याबांक विविध रितींनी आदार दिल्ल्या सर बऱ्या मनाच्या मनशांक आनी ह्या दिसांनी हे पवित्रपण नोवेनाच्या दिसांनी चलोवन वरच्या सर पाद्र्याबांक आनी हांगासर कुमक करच्या हर एकल्याक जुजवाज बाप ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी घरा टीव्हीर पळोवन नव्या वेळी बरें आशेवच्या मागच्या हर एकल्याची काळजाची अत्रेक सुफळ जावं दीत म्हणल्यार आमचे मागणे मतीन दर्या आनी हर एकल्याक ताणें आयिल्लें आशिल्लें बरेंपण मेळटा आनी मेळोवन दी सर्व आमी दिंबी घालया एक आमच्या पायक नमान मरी आनंद बापा एकामेका खातीर आमी मागून आमी आशेवचें जुजवाज बाप आमकां मागोवन दिवं दी आनी दिता आमच्या बापा सर्गींच्या हात वयर करया तुझी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवाद नमान मुरये कुतबेन मेळ्ळे तुमी तुजे सांगातास प्रियां भितर तुमचो देव आनी तरी फॉर तुजे खुशीचे जेसो बगे वंदी मरिये देवाचे मे आमाप्यां काते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे गले आमेन महिमा बापा गणी पुता गणी पवित्रज्ञा जसो दे तसो तानी सदां सर्वता आमेन ह्या पुणथळाची विशेशता आमी दिंबी घाल मागता तर असर हें जुजवाजा कडले म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या जिवितान दिंबी घालूंक कस जाता आमकां जावची रीत आमी वापरया पूण तांची आमी दिंबी घालया कित्याक दिंबेर आसची ती सकत देवा मुखार कशें पावता म्हणलें जुजवाजान दाखयल्या भगवंतु जुजवाजाची लेदीन भक्तीपणी आमी मागया समया काकोळ तामची कर क्रिस्ता काकोळ तामची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गीच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारका देवा पवित्र आत्म्या संतीसिमा त्रिदांती एकास देवा गोंयच्या बेनेवलेंत जल्मल्ल्या सांज सेवास बापा आपल्या आवय बापाच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांज सेवास बापा दुबळी गायची जिनी जियोसो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांज सेवास बापा सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारलेल्या सांज सेवास बापा श्रीलंकांत दगदवणेक संपडलेल्या कथोलिकाची बिरमत पावलेल्या सांज सेवास बापा मरियमायस सेवाक जावन आपणाकच मरियमाच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांज सेवास बापा भिकाऱ्यांच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कथोलिक भावार्थ जिवो केल्ल्या सांज सेवास बापा
कोंतांचे भक्तीपण आदारन मोरयेमायचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुचे वास बापाम कश्टांत सांपडलेल्याच्या गरजांत पावोन तांकां बुजयल्ल्या सांजुचे वास बापाम देवाचेर भावार्थ दवरन जिणयेंत आयिल्ल्या सर कश्ट अनवरां धैर्यान सोंसलेल्या सांजुचे वास बापाम भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातिल्ल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांजुचे वास बापाम भावार्थ सांदून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजुचे वास बापाम देवाच्या मोगाची गोडसाण साकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांजुचे वास बापाम देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले नोवेनाचे मागणे हे सांजुचे वाज तू आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीतां देवाचे बेसांव आमकां वणटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्त जिणयेक मेल फांगत त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तान प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता सांजुचे वाज देवाच्या मोगान तुझे काळीस पेडताले तुझ्या जिणये देवाचो अपारमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तस मोग हजारो लोकांक वणच्याक तूं सुटसुटीत जालोय अंतकारांत बुडोवन आपल्या जिणयेची वाड वगडायलेल्या सरशीतून धांवलोय तांकां जिविताचे उतार परगट करन सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणून ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लत घाल देवाचे उतार परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेलाचे बाचे विशयांत चिंतूंक आमकां शिकय सांजुचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्याचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांचे दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणयेर नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान बावड्याच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमचे जिणे संपूर्ण जावची ना मिळें तुझे जिणे मरिपात शिकयल्लें आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्ट जाल्यां ते पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सेवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळोवचो केलोय आज सरकारांत देवा संगीत तूं आसाय तेन्ना तुजी मोवाळ दीस आमचेर तुज्या भक्ताचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले सर कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसार तुजे मुखार हाडता आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या बसत देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या आमच्या गरजा बसत देवा लागीं विनंती कर सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन कधीच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या जोर पासातावन आमकां राखून व्हर भावार्थांक आडवेच्या भक्तीक दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमाच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी अशी एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससना जियोचे भाग आमकां मेळचें कर आमेन सुमयाचे नावे आमचो आदार आनी रस्ता सर्गानी संसार सवेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविधताच्या दुखीक पिडेक आनी कश्टाक आनी अडचणी संपलेल्या थंय तुजें काळीस कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतां विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिणे आनी मोबना जायती अजाप करून तीस मोवाळाय लोकां दाखोवन जायत्यांक पवी सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताच्या विनवणेन आमचो बोवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले वेगनांतले आनी अणभवांतले आमकां निवाळ
या घडये आमी उत्सावलेल्यो आनी उत्सावनातलेल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करून मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आज सांज देवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता तस्सो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांज देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्येंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखेन आनी उजवाडाच्या जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शिकी सेवे साखवेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांज देवा सर्गींच्या वाजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरी आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बासयलेल्या घरान भाग्यवंतपण समुखूर जळो सस्नाक संतोष भोगूंक फावो जावं. आमेन. आनी त्याच सोडून द्वार देवा आसो बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्य आसो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन.
बरी आशीर्वाद दिवं आमकां बापा आम्हा बसत विनंती कर भगवंत सेवे निवडून आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.